नमस्कार. प्रुडंटांच्या पंचपक्वान्न ह्या कार्यावळीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. हांव निकिता नितीन मयेकर. आज तुमच्या खातीर हांव घेवन येयला दोन सुटसुटीत अश्यो रेसिपीज. आमची पहिली रेसिपी तिसऱ्यांचे डांगर. आता तिसऱ्यो म्हटल्यो की गोंयकारांच्यो सामक्यो फेवरेट, आनी त्योच समज वेरेच्यो नाल्यार मडकयच्यो आसल्यो तेंच्यो टेस्टूच डिफरंट. तुमकां खबर आसा, नेरूल ह्या गांवांत वर्सा मे म्हयन्याच्या दुसऱ्या आयताराक तिसऱ्यांचें फेस्त जाता. सगळीं जाणां मेळून मिसळून तिसऱ्यांचें सुकें करतात आनी सगळीं मेळून खाताय बी. चला तर आज तिसऱ्यांचे आमी डांगर करया. डांगर करपाक तुमकां कितें जाय येया पळोवया. आतां आमकां डांगर करपाक पयलीं म्हणल्यार जायो तिसऱ्यो. तिसऱ्यो बऱ्यो 2-3 फावट धुवन घेवपा जाय, कित्याक तांकां रेंव आसता. आनी ताज्यो तिसऱ्यो मेळ्ळ्यो जाल्यार त्यो कल्लोवपाक त्रास. म्हणून कितें करप, एक 10 ते 15 मिनटां डीप फ्रिजरान तांकां दवरप. थंड वातावरण जालें की तिसऱ्यो आपलें तोंडां उगडटा. मागीर त्यो कल्लोवपाक सामक्यो इजी. अशी आमकां मासं काडून घेवपाक जाय आनी मासं काडलीं की 1-2 फावट ती धुवन घेवपाक जाय, कित्याक तिसऱ्यो सुकतेचेर आमी धरपाक वतात म्हणटा तितून रेंव चड आसता. म्हणून ते रेंव निवळ करपाक त्यो तिसऱ्यो बऱ्यो धुवन घेवपाक जाय. मागीर आमकां जाय एक मोठो कांदो बारीक चिरून, तेल, रवो, मीठ, एक मिरसांग बारीक चिरलेली, ओली कोथमीर, तांदळाचें पीठ, हळद, आमटाणीचें उदक. हें तुमकां जाय जाल्यार तुमी सोलांचे आगळूय घेवपाक शकता, गरम मसालो आनी हे तांबडी मिरसांगेचो पावडर हो ऑप्शनल. तुमकां समज चड तिखट नाका जाल्यार तो घेयना जाल्यारूय जाता. चला तर आतां आमी कृती करुया. पयलीं आमी मासां घेवया. आतां ही मासां कल्लयलीं की तितून आपुणूच उदक सुट्टा, म्हणून ह्या रेसिपीन चड उदक घालपाची गरज ना. कांदो घालया. चिटी मिरसांग घालया. ओली कोथमीर घालया. हळद थोडी 1 टीस्पून. आमटाणीचें उदक थोडें 1 टीस्पून सुद्दां घातल्यार खूब जालें, नाल्यार चड आंबट जाता. गरम मसालो एक 2 टीस्पून आनी तांबडे मिरसांगेचो पावडर थोडो एक 1/2 टीस्पून. आतां हितून आमी हें तांदळाचें पीठ घालतात. एक 2 मोठे चमचे पीठ घातले की ते बरें जे आमी मिक्स करतले उदक सोक जाता आनी कुरकुरीत जाता आमची डांगर. आनी रवो घालया. एक रवो 2 ते 3 टीस्पून. आतां हें सगळें जितलें आमचें मिश्रण आसा तितल्या अंदाजान आमी मीठ घालपाचें, कित्याक तिसऱ्यांक आमच्या पयलींच मीठ आसता, खारट आसता मातश्यो तिसऱ्यो. आतां हें आमी जें सगळें मिक्स केलां तेजें डांगर करपाक सारकें दाटशें आमी मिक्स करून घेवया. तुमकां समज हें पातळ जातशें दिसलें, थोडें आनी तांदळाचें पीठ आनी रवो घातलो जाल्यार जाता. मिठाकूय आमी जेन्ना कांद्याक जेन्ना आमी मीठ लायता तेन्ना तेजें उदक सुट्टा. म्हणून हें सगळें मिक्स करून एक 5 ते 10 मिनटां दवरलें की तें सारकें दाट मिश्रण तयार जाता. हें आतां एक 5 मिनटां दवरया आनी मागीर हेजी डांगर आमी तव्यार घालया. आतां आमी तवो तापोवया आनी हातूंत तेल घालया. हे डांगर आसता पळय ते आमी शॅलो फ्राय करपाक जाय. तुम्ही समज हेल्थ कॉन्शियस आसा जाल्यार तुम्ही
एअर फ्रायरान बेकिंग पेपर घालून जस्ट तेल मातशें स्प्रे करून डांगर एअर फ्राय करपाक शकता. तेल तापपा जाय मातशें डांगर आमी सोडचे पयलीं. आतां हे 10 मिनटां दवरलें म्हणटकीर सारकें अशें घटसर हें डांगराचें पीठ जाता. तें आतां एक एक करून अशें आमी तेलान सोडया. सामकें मंद आचेर हें शिजोवपाक जाय. गॅस मोठो केलो जाल्यार बेगीन करपता नाल्यार. आनी मांसां आसता भितर ती फुट्टाक म्हणून सामकें मंद आचेर हें डांगर आमी तव्यार घालपाक जाय. एक मिनिट सुमार एक सायडीन भाजली की मागीर ती परतुवपाची. रोखडीच परतयल्या मागीर ती फुट्टाक. एक ते 2 मिनटां एक सायडीन भाजले की मागीर परतुवपाचें आनी परत 1-2 मिनटां दुसऱ्या सायडीन भाजपाचें. हें करतना गॅस मातसो स्लोच दवरपाचो कित्याक ही मांसां तांकां भितर स्टीम जाली की ती फुट्टाक. दोन्ही वाटेन एक 1-2 मिनटां बरी भाजली की आमचे डांगर तयार जाले. आता आमी ते प्लेटीन काडून घेवया. तो गरम गरम कुरकुरीत तुम्ही सायड डिश म्हणूनय खावपाक शकता आनी पार्टी स्टार्टरूय म्हणून तुम्ही सर्व करपाक शकता. आता आमचे कुरकुरीत डांगर रेडी आसा. आता आमी पळोवया आमची दुसरी रेसिपी. आता सद्दां आमी रवा फ्रायड प्रावन्स खाता, मसाला फ्रायड प्रावन्स खाता. आज कितें तरी मातशें वेगळें करुया. येयात. आता ही दुसरी रेसिपी हांव करतलें पळय तें आमचें प्रावन्स क्रिस्पी. सामकी सोंपी रेसिपी आनी खावपाकूय सामकी चुरचुरीत, रोकडीच ना जातली. येया करुया. आमकां प्रावन्स क्रिस्पी करपाक जाय. प्रावन्स म्हळ्यार सुंगटां हांवें मातशें शेपडी अशी दवरून ती निवळ केल्या, डिवेन केल्या. ती धरपाक अशी बरी पडटा खातना. मागीर आमकां जाय मैदो, मीठ, काळ्या मिरयांची पावडर, कॉर्नफ्लावर, तेल, तांतयां आनी ब्रेड क्रम्स. चला आता आमी रेसिपी सुरू करुया. पयलीं आमची सुंगटां जीं आसा तांकां आमी मीठ आनी काळ्या मिरयांचो पावडर लावन घेवया. आनी एक 10 मिनटां अशी लावन दवरुया. अशी 10 मिनटां लावया आनी कुशीक दवरुया. आतां आमी करुया हे कोट करपाक आमकां कितें जाय पळय तें पळोवया. मैदो घेवया. तितून 1 चमचो भर कॉर्नफ्लावर घालया. मीठ घालया. आमी सुंगटांक मीठ लायलां म्हणटकीर फक्त ह्या 2 गोश्टींक जितलें आमकां चवीक मीठ जाय तितलेंच हितून घालया.
मिरयांचो पावडर घालया थोडो. ही हांवें 2 तांतयां घेतल्यात. ती बरी फेटून घेवया. आता एक 10 मिनटां ही सुंगटां अशी बरी मिठान आनी काळी मिरयांच्या पावडरान बरी मुरली की ती आमी मैद्यान कोट करतली. मागीर तांतयान डीप करून ब्रेड क्रम्स ताका लायतली. आतां आमी ही सुंगटां हे मैद्यान कोट करया. अशी बरी कोट जाली की ती तांतयान डीप करपाची. तांतयान डीप केले की मैदो सारको लागून उरता आनी ती कुरकुरीतूय जाता. मागीर सुंगटां अशी बरी डीप केली की मागीर ब्रेड क्रम्सान आमी कोट करपाचें. असो सुंगटांक आमच्या क्रिस्पीनेस येतलो तो ह्या तांतयान डीप करून ब्रेड क्रम्सान आमी अशें बरें करून डीप करतकीरूच येतलो. सो कोट बरो जावपा जाय. आमच्या फास्ट लायफान सद्दां कितें करूं हो सदांच क्वेश्चन मार्क पडटा. म्हणून ह्यो रेसिपीज आमच्यो कमी टायमान बेगीन जाता आनी रुचीकूय जाता ह्यो असल्यो रेसिपीज. आतां आमी हे जे आमी कोट करून घेतल्या सुंगटां ती डीप फ्राय करून घेवया. एक अशें आयदन घेवया आनी तेल बरें तापपाक दवरया. तेल बरें तापपा जाय नाल्यार कोट केलं तें सगळें सुट्टलें. आतां ही तेल तापलें. आतां आमी सुंगटां ही सारकी बरी डीप फ्राय करून घेवया. तेलान सोडलें म्हणटकीर रोखडीच ती परतुपाक जायना. असो तो कोट आसा तो सारको भाजपाक जाय मागीर परतुपाची. मंद आचेर सुंगटां भाजपाची कित्याक भायले ब्रेड क्रम्स आसा ते बेगीन भाजून घेतात पूण जी सुंगटां आसा ती भितरल्यान कच्ची उरता. म्हणून सामकें स्लो गॅसाचेर बरी मंद आचेर ती भाजून घेवपाची. एक मिनटान अशें एक सायडीन भाजली ब्राउनशी दिसली की मागीर परतुपाची. अशी दवरली मातशी वेळ म्हणटकीर सारको तो जो आमी कोट केला त्या सुंगटांक लागून उरता. अशी 2 ते 3 मिनटां बरी भाजली आनी हो कोट असो ब्रावन गोल्डन ब्रावन जालो की आमची सुंगटां जाली.
आयच्यो ह्यो आमच्यो सुटसुटीत आनी कुरकुरीत रेसिपीज तुमकां सगळ्यांक आवडटल्यो हे हांव आशा करतां. मुद्दम करून पळयात, खावन पळयात आनी आमकां तुमकां कश्यो लागल्यो त्यो आमकां बरोवन धाडात. हेंच्यो रेसिपीज तुमकां डिस्क्रिप्शन बॉक्सान मेळटल्यो. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.